जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम गो माता की जय. गो माता की जय. बरं सुजन बाब, तुमका आजच्या या ड्रायव्हा बद्दल कितें म्हणपाचें आसा? काल आमचे गोयचे यूथ म्हापशा करसवाडा आणि कोलवाळे असो ट्राय घेतलो आणि काल 100 गायांक आमी बेल्ट घातले खंय तरी त्यांची सुरक्षा जावची म्हणून. आयज परत एक 25 यूथ भायर सरले आणि आमी मेरशे जंक्शनाचेर गेले हायवेचेर बायपास रोडार. थंय अंदाजे 100 गायांक आयज बेल्ट घातले आणि अशें दिसलें की थंयसरले जे मालक आसले गायचे तांकां सुद्दां आमी सांगले की अशें रस्त्यार गायांक सोडू नका आणि तांकां सुद्दां बेल्ट दिले. खंय खंय त्या गांवांत दिसता मेरशे तेंच्यांनी सुद्दां बरें सहकार्य केलें आणि 100 गायक आमकां घालपाक हे सहकार्य केलें. आणि त्योच गाय अशे रातचे 11-12 जाता तेन्ना त्यो हायवेचेर वयता आणि हायवेचेर ज्यो गाडयो फास्ट आसता त्यामुळे त्यो काळ्यो चडश्यो गाय आसा त्यो दिसना आणि एक्सिडेंट जाता. म्हणून आयज खंय तरी ते प्रिकॉशन घेवपाक बरें दिसलें की तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सहकार्य केलें. आयज आमी आतां मेरशे सर्कलाच्यान मिरामार सर्कलाचेर आयल्या आणि आयज मिरामार सर्कलाचेर तुमकां दिसता की हांगा गायो आसा म्हशी आसा तांकां आतां आमी घालपाचे प्रयत्न करतले. जय श्रीराम. तर कालच्या पासून आमची ड्रायव्ह गो मातेची रक्षा ही आम्ही सुरुवात केल्ली आसा. जशें की सुजन भईन तुमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा. काल म्हापसा करसवाड्या दारगड ह्या एरियान खुबशे गो मातेचे म्हशीचे किंवा अशा प्राण्यांची आमी खुबशी रक्षा पळयता. आणि आयज आमी मेरशे कालापुरा आणि प्लस बारीक बारीक एरिया आता तशें आमी मिरामार सर्कला कडेन तुमकां दिसता आसतल्यो फाटल्यान आमच्या म्हशी गायी हेंची आमी संरक्षणासाठी हो जो बेल्ट आसा हो आमी रेडियम बेल्ट तेंच्या गळ्यान घालता ताकी गाडयांचे ज्यो लायटी पडटा तितून ती सावध रावचे की लोक बाबा फुडें कितें तरी तांकां जनावर दिसता आणि गो माता किंवा खंयची बी लायक जनावरांची दिसता. सो ह्या खातीर आमी ड्रायव्ह चालू करता आणि लोकांनी सुद्दां काळजी घेवची की जनावर किंवा गो माता किंवा म्हस रस्त्यार दिसली कितें दिसली लायक अशें विचार करप ना की ना काय जायना. तेंच्यांचो मनान कितें विचार करूं जाय बाबा तेंचो सुद्दां एक कितें जीव आसा आणि ह्या आशेन तेंच्यांनी तेंची संरक्षणां पळोवंक जाय. एक धर्म अशें दाखयता की आमकां गो मातेची रक्षा करप जनावरांची रक्षा करप म्हटल्यार हो हिंदू धर्म. जय श्रीराम. जय श्रीराम. बरं, पण तुमका एक विचारपाचें आसा, जेन्ना तुमी बेल्ट जेन्ना बांदूंक वयता तेन्ना तुमकां कसली कसली डिफिकल्टीज बीन येता? तेन्ना बेल्ट बांदपाक वयता तेन्ना आमी अशें केलें की गायक आमचे गोड आवडटा तेका लागून आमी गोड आनी केळी घेवन वयता. जेन्ना गायक आमी गोड खावपाक दिता तेन्ना ती गाय फुडें येता आणि एक अशें दिसता की ती सुशेगाद बऱ्या भशेन घालून घेता. पूण आमी खूब जाण दिसल्या उपरांत गाय थोडे भियेता. थोडे मारक्यो गायो आसता आणि कितें सपाडे आसता थंय भंयूच आसता तांकां. पूण त्रास जाता. थोडे शिंगां मारतात कोण पांयांनी मारतात. पूण आमचे ते समजून घेवन आमी जाता तितले प्रयत्न करता की बऱ्या भशेन तांकां घालता आणि जेन्ना तांकां खावपाक दिले काय ते बऱ्या भशेन आपल्या गळ्यान घालून घेता. नमस्कार. जसे तुम्ही पहिला आयज आमचो सेकंड डे ड्रायव्हरचो. आयज ऑलमोस्ट आमी 100 प्लस आमी पावलेले आसा गायक घालपाक. आयज आमी ही सायड म्हणजे बांबोळी सायड मेरशी सायड जर तुम्ही फाटले एक 8-15 दीस पयले बांबोळी एक्सिडेंट जावन आमची 3 गो माता मेली गेली. सो त्या जाय खातीर आमी आयज ह्या सायडीक ड्रायव्ह घेतलेलो. मेरशे कंप्लीट केले. आयज थंयसून येवन आमी आतां मिरामार सर्कला कडेन येयले. हांव हांगासरले सीसी हांगासरले हांगासरली पंचायत एरिया प्लस पंचायतीक आनी म्युन्सिपालिटी एरियाक म्युन्सिपालिटीचे कमिटीक सुद्दां एक अपील करूंक सोदता की आमी आयज आमची यूथ आमची गोवा यूथ जे आसा तेंच्यांनी आयज आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा. तुमी एक रेझोल्युशन घेवन आमी तुमी तुमचे एरियेन जे खंयसर गोटे आसा खंयसर खंय गो आसा गो माता आसा थंयसर तुमी असले बेल्ट तुमी तांकां प्रोवायड करपाचे आणि म्हाका दिसता तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट सुद्दां जर खंयसर म्हणजे तुमी पंचायत एरियांक की पंचायतीक खबर आसली की खंय खंय गोटे आसा ते तुमी ते गोट्याच्या ओनरांक की आपोवन असले बेल्ट तांकां प्रोवायड करूं शकता तुमी. आयज आमी असो ड्रायव्ह घेवन आमी ऑलमोस्ट आतां आमी एक 300-400 हाडलेले आसा बेल्ट. ऑलमोस्ट आमचे आतां 200 कंप्लीट जाल्लेले आसा आणि फुडें लागत जाल्यार आनी आमी हाडटले. पण हे आमच्या तर्फे एक जाता म्हाका दिसता गव्हर्मेंटानी खंयसर तरी घेवन म्हणजे पंचायती कमिटीनी हेंच्यांनी प्लस देवस्थानच्या संस्थेनी तांकां एक अपील करता कित्याक की शेवटी गो माता म्हणटा ती आमची देवा सारकीच आसा. सो तेच्या रक्षणा खातीर तेंच्यांनी खंय तरी एक मातशी इनिशिएटीव घेवपाक. जय श्रीराम. आमी हा मिरामार बिचाचेर आणि आमी तुमचे पळयतात आमच्या फाटल्यान हांगासर म्हशी गेल्ली आसा.
म्हशी आतां सिटीन आनी मिरामार तर लोक सुद्दां विचार करपाक लागले की म्हशी हांगासर कितें करता काय म्हणून जंगलां कापल्यो थंय बिल्डिंगो जाल्यो शेतां भाटान थंय आमचे ते काय ग्रिनरी ना आनी हांगासर ग्रिनरी आहा पळय थंयसर हांगासर ग्रिनरीक लागून आमी येवपाक लागले आनी आमोरच्या टायमार जेन्ना हांगासर मुस्कां बसतात एका झाडींनी ती त्या रस्त्यार इथून बसतात ते गरमेक रस्त्यार बसतात आणि तेणे आनी तितून थोडे लायट समजा गेल्ले रस्ते लायटी पेटना जाता तितून कोणाची लायटी गाडयेची पेटना तर लोकांक ती बसलेली रस्त्यार दिश्टी पडना तेन्ना अपघात जाता आणि त्या म्हशीक गायेक जनावर तांकां इजा जाता आणि हेंकाय एक्सिडेंटल ती डेथ जाता तितून करून आमी टुरिस्टांक लागून चड आमी हांगासर सिटीन एरियान बीच एरियान हांगासर करपाक स्टार्ट केला कित्याक लोकांक कोणाक एक्सिडेंट जाता टुरिस्ट तो भोंवपाक गेल्लो आसा हांगासर ताका कोणाक तेजी हॉलिडे पिड्यार जावची न्हू म्हूण आमी आतां तेजी काळजी घेवपा लागून आमी स्पेशल यूथ भायर सरले रातचे आनी हांगासर आमी हे कार्य करतात त्याच प्रमाणे आमी 1,500 सुमार बेल्ट आतां ऑर्डर घेतल्या आनी आतां बेल्ट येवपाचा आनी गोंयांतल्या विंगड जाग्यार आमी भोंवन आमचे बाकीचे यूथ आमच्या कडेन येवन ते बेल्ट हे घालतात आनी त्या प्रमाणे आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद जाला काही खूब लोकांनी टुरिस्टांनी जाल्यार लोकांनी आमी लोकल्सांनी उबे करून गाडी उबी करून आमचे एप्रिशिएट केले कामा बद्दल आमकांय बरें एप्रिशिएट कोण कामाची दखल घेतात आनी आमकां मोटिवेट करतात पूण आमी हे यूथ फुडें केल्ल्या बऱ्या कामाक सरल्या सगळ्या लोकांचे बरें कल्याण करल्या कोणाक त्रास जावचे न्हू कोणाक दुखापत जावची न्हू म्हणून सगळे ते काळजी घेवन म्हणून आमी हे फुडें ड्रायव्ह केलात ताका लागून आमचे जनावर वाचतले कोण एक्सिडेंट जावचे ना आनी टुरिस्टाक कोण येयले तांकां कांय त्रास जावचे ना म्हणून जय श्रीराम जय श्रीराम जय गो श्रीराम माता की जय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जय सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय गो माता की जय भारत